वाटे भक्ताची माऊली कृपेची सावली पाहिले न डोळे भरून वाटे भक्ताची माऊली सगळीकडे नभोंगरी पोच जाता आमका आमच्या गावात ही कार्यावळ झाली जाय म्हण आणि बाबा तुम्ही जाणा तसे रोकडेच हय म्हणे आणि एक नाही तर 2 प्रोग्राम्स तांचे 2 शोज हांगा काल उजगाव टाकवडो हांगा जालो आणि आज पर्ये तुमच्या खातीर ही स्टेज सज्ज आसा आमचे कलाकार सज्ज आसा वाद्या रेडी आसा आणि तुम्ही सगळे रेडी आसा तुम्ही रेडी आसा काय ना अजून तुम्ही रेडी माचेर येवकार दिवया जसे भुवनेश राणे सर म्हणतात की उत्साहाचे तेजस्वी दीप आम्ही प्रत्येक गावात पेटवणारच आणि त्या प्रकाशाची अखंडता अबाधित राहील यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत ठाम राहू असे म्हणपी आमचे आदरणीय बाबा आणि डॉक्टर देवियाजी राणे या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करताना दिगली पेटवून मॅडम हालू नका ऊर्जा संवेदनशीलता दूरदृष्टी हांचो सुंदर विजयादेवी राणे मुद्दाम आयिल्ले आसा सत्तरीची जनता हांगा उपस्थित तुमचे आमदार जिल्हा परिषदे सदस्य आमचे चेअरपर्सन आमचे म्युनिसिपालिटीचे वाळपय आमचे विनोद शिंदे बाकी सगळे आमचे मंडळाचे अध्यक्ष आणि सगळे आमचे सत्तरीचे सगळे भाव भयण आयज खूब खुशी दिसता भुरग्यांक पळोवन आमी सदां म्हणटा काल बी हांवें पळयलें उजगांव 10,000 वयर आमचे सगळे तरुण आमची महिला एक वेगळ्या तरेचो आनंद अभंग रिपोस्ट अशें त्यांनी घेतले आयज तरुण पिढीक वेगळे तरेन एक आध्यात्मीक शब्द म्हाका मातसो प्रोनाउन्सिएशन चुकता केन्ना केन्ना पूण एक म्हणजे एक नवे जेनजीचो आमी जेन्ना उल्लेख करता आनी देशाचे प्रधानमंत्री बी म्हणटा एक केवल एक उत्साह नहीं एक उत्सव नहीं बल्कि हमारी सामूहिक चेतना और आध्यात्मिक शक्ति का प्राकृतिकरण है म्हणजे आमकां वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करपाक जाय आनी हांवें एक ठरयल्लें आसा की आयज सत्तरी आसूं काय उजगांव आसूं एक वेगळे तरेन जे आमचे तरुण पिढीक जाय जे आमचे लोकांक जाय जे 18 वर्साचो भुरगो जाता काय 17 वर्साचो भुरगो जाता काय 16 वर्साचो भुरगो तेजे मनान कितें आहा आनी वेगळे तरेन वेगळी दिशा आम्ही एक वेगळे तरेचें उदाहरण आमचे सत्तरी फर्स्ट आणि उजगांव फर्स्ट म्हणून आम्ही तुमच्या मनासारखे जे कार्य करपाक जाय तुमचे विचार घेऊन आम्ही फुडें व्हरपाचो आम्ही प्रयत्न आम्ही करतले आणि आमकां दिसता की आमच्या मतदारसंघात
जे आध्यात्मिक आणि जे देवान शक्ती दिल्ली आसा आणि धार्मिक आणि धार्मिकूच न्हू ते एक वेगळ्या तरेचे एक स्पिरिच्युअल जर्नीचे आमी उल्लेख करता ते तुमच्या मनासारखे तुमचे विचार आयकून घेवन ते आमी फुडें पावलां आमी घेवन आमी फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न करतले. आयज काल बी अभंग रिपोर्टचे सगळे आमचे कलाकार जे आहा त्यांनी सुंदर असो कार्यक्रम घडोवन हाडलो उसगांव आणि त्यांनी उल्लेख करतना हांव आयकतालो ते म्हणटाले की आयज आमी एकमेका कडेन मेळपाचे आमी कमी जाल्ले आसा. आयज भुरगे फक्त वॉट्सॅपाचेर नाजाल्यार इंस्टाग्रामाचेर ते चर्चा करतात आणि हेजे ऐवजी आमी एक वेगळे तरेन एक नवीन उर्जा आमच्या मतदारसंघात आमच्या ह्या परिसरान आनी गोंय राज्यान हांव सदां म्हणटा गोंय राज्य एक स्पिरिच्युअल कॅपिटल जावपाची गरज आहे. स्पिरिच्युअलिझम कडेन आमी वळपाची गरज आहा आनी त्याच तरेन आमी फुडें वचपाक जाय. हांव चड वेळ घेना. आयज आमी हांगा एक सुंदर असो एक ग्रूप जो अभंग रिपोर्ट जे एक वेगळ्या तरेचे अभंग आणि वेगळ्या तरेचे त्यांचे गायनाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक आकर्षित करता तांकां पळोवपाक तुमी सगळे आयिल्ले आसा. आनी फक्त सुरवात ह्या भुमिके देवीक नमन करून म्हाळसा देवीक नमन करून आणि पांडुरंगाक हांव एक नमस्कार करून तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हांव पांडुरंगाचो वेगळ्या तरेन भक्ती करता आणि ह्या देवस्थानान आनी भुमिकेक हांव नमन करून की ह्या देवीचे आशिर्वाद ह्या आमच्या सगळ्यांचेर आसचो आणि एक वेगळे तरेची एक बरी उर्जा निर्माण जावची. चड वेळ न घेता तुम्ही सगळ्यांनी आमचे व्हॉलंटियर्स तुम्ही सगळ्यांनी हे आमकां सहकार्य खूब केल्लें आसा आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते जे हांगा आयिल्ले आसात. आयज तुमकां परत एकदा म्हाका तरी दिसता की म्हाज्या भाशणा पेक्षा चड आयज आमदारान भाशण केलें सोंपयलें सगळें म्हाका उलोवपाक कांयच दवरूंक ना. आयज मेन म्हणजे कितें आहा की आयज आमी तरुण पिढीक कशें आमी मोल्ड करूं शकता आनी म्हाका तरी दिसता की एक अभंगाचें माध्यम संत तुकारामाचे बद्दल आनी हे वेगळे तरेन ते मांडपाचो ते प्रयत्न करता. आनी सत्तेन एक इतिहास आसा. सत्य एक इतिहास ह्या तरेचो इतिहास आसा. हे इतिहास कसो आमी जागृत परत एकदा करपाचो आनी तरुण पिढी मदीं ते कशें जागृत करपाचे हे अभंग रिपोर्टच्या माध्यमांतल्यान काय नवीन अशें आख्यान हे वेगवेगळ्या तरेन आमी आमच्या लोकां फुडें हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. चड वेळ न घेता हांव मागता सिद्धीक की आयज सत्कार जे जावंक जाय ती सांगतली. सिद्धी आयल्यार म्हणजे अर्धें आमचें काम जालें उलोवपाचीच गरज पडना आनी एकदम बरें ती हांव एक मार्गदर्शन आनी वेगळे तरेन ती इंट्रोडक्शन ते दिता. काल बी म्हाज्या वांगडा ती आशिल्ली उसगांव. आयज तुमकां इतल्या व्हडल्या संख्येन पळोवन एक मन भरून येता की बाबा सत्तरी जागृत जाली आणि देवाचे कार्य जे आहा देवभक्ती जे आहा अभंग जे आहा आणि संत तुकारामाचे विचार जे आहा हे अभंगाच्या माध्यमांतल्यान लोकां फुडें हाडपाचो प्रयत्न आयज जे अभंग रिपोर्टच्या माध्यमांतल्यान आमी करता. आनी तुमी आनंद घ्या. आयज वेगळ्या तरेचो आनंद तुमी घेवचो आनी आयज आमी सगळे हांगे जे बसले आमचे सगळे कार्यकर्ते सगळे पंच सदस्य सरपंच आणि तुम्ही पळयल्यार चड आनी चड महिला बसल्या स्टेजीर तुम्ही मेजल्यार दादले कमी जावपाक लागल्या महिला वाडोवपाक लागल्या आनी वाडपाक लागल्या. म्हण मेन म्हणजे कितें आसा आमच्या मतदारसंघात आमी सगळ्यांक वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. चड वेळ न घेता आयज आमच्या ह्या सत्तरीचे हे देवभूमी म्हणटा ह्या देवभूमीन आयज अभंग रिपोर्ट सारको ग्रूप आयज परफॉर्म करता. हांव मागता सिद्धी कडेन तिने तांकां तेंचो सत्कार आमदार कडल्यान करून घेवचो आनी आमी बेगिना बेगीन कार्यक्रम वेळ जाल्लो आसा कार्यक्रम बेगिना बेगीन आमी चालू करुया आनी ह्या कार्यक्रमाचो प्रत्येक सत्तरीवासी हेणी हेजो एक वेगळ्या तरेचो आनंद घेवचो. चड वेळ न घेता परत एकदा एकूच हांव सांगता जेनजी म्हाजी हांव जेनजी आमी सगळे आमचे झेडपी मेंबरान जेनजी आमची समिक्षा आसा आनी कोण तुजे वयाचे ना म्हाका दिसता म्हणून हांव म्हणटा सगळ्यांक जेनजी हे सगळे व्हॉलंटियर जेनजीचे आहा म्हणजे 18 वर्सां उपरांत काय 17 वर्सां उपरांत 25 पर्यंत काय 24 पर्यंत काय 25 पर्यंत तुम्ही जे एज ग्रुप तुमचे आयकून ह्या सत्तरी नवे तरेन घडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. राजकारण कुशीक राजकारणाच्या फुडें वचून एक नवे तरेचे वातावरण आनी नवे तरेची उर्जा ह्या सत्तरीन आमी फुडें व्हरपाचो आनी घडोवपाचो आमचो पूर्ण प्रयत्न आसतलो आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचपाक जाय. हे उर्जा आमच्या प्रत्येकाच्या घरान आसपाक जाय. एक नवी तरेचे विचारधारा घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. प्रत्येक फावट आमी येता भाशण दिता आनी राजकारण 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 म्हाका दिसता थोडो वेळ राजकारण कुशीक दवरून अभंग रिपोर्टाचो आनंद आमी घेवया आनी प्रत्येक व्यक्तीक आमी आमंत्रण घरोघरी आमी पावयल्ले आसा आनी तुमी आनंद घेवचो. बऱ्यापैकी अभंग बऱ्यापैकी संत तुकारामाचे विचार हे अभंग रिपोर्टच्या माध्यमांतल्यान आमकां आयकूंक गावतले आनी तुमी हे सगळ्या कार्यक्रमाचो बऱ्यापैकी आनंद घेवचो. इतलेंच सांगून हांव परत एकदा
70 फर्स्ट म्हणून आयज प्रत्येक बाकी मतदारसंघ न्हू आमचे 70 फुडें 70चो वेगळे तरेची उर्जा आनी वेगळे तरेचे एक नवे 70 आमी घडुया हे सांगून माझे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं. रंग भक्तीचा आणि नाद विठोबाचा वारी तुमच्या दारी. हांगा उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, तुमचे लाडके बाबा, हांगा उपस्थित आमचे मंडळ अध्यक्ष, आमचे सगळे 70चे चोगी ZP, प्रत्येक सरपंच, सगळे पंच सदस्य, हांगा आमचे विनोद शिंदे, हांगा उपस्थित बाईसाहेब पयले फावटी आमच्या येद्या व्हडल्या प्रोग्रामाक हांगा आयल्या. तिका जोरदार ताळयांनी तिथे वेलकम करा. हांगा आमचे हांगा एक्स ZP आसा, एक्स पंच आसात, सगळे आमचे 70चो परिवार, सगळे पत्रकार बंधू, म्हजी मित्रमंडळी सगळी हांगा आसा. आनी आमचे विठोबाचे सगळे प्रेमी, विठ्ठलाचे प्रेमी, अभंगाचे प्रेमी. म्हाळसा देवीक नमन करता, भुमिके देवीक नमन करता, श्री पांडुरंग देवाक नमन करता आनी तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. अभंग म्हणटा ते आमकां खबर आसा की फक्त एक शब्द न्हय तर एक म्हाका दिसता आत्म्याचो एक आवाज आनी आमकां देवा कडेन जोडपी एक पवित्र मार्ग आसा. हो केवळ एक संस्कृतीक कार्यक्रम न्ही, पूण आमच्या वारकरी परंपरेचो आनी अध्यात्मिकाचो उत्सव. नाद, सूर आनी भक्ती हांचे अलौकीक संगम. विठ्ठल नांवाचे गजरेत आमचे मन, आत्मा आनी आमची भावना स्पर्श करपी ही एक संगीतमय यात्रा. संत परंपरा आमच्या संस्कृतेचे खरेच एक वळख आसा आनी आपल्या अभंगांतल्यान संतांनी समाजाक भक्ती, प्रेम आनी समानतायेचो संदेश दिल्लो आसा. आमी म्हणटा जेन्ना जेन्ना आमी विठ्ठलाचें नांव घेता तेन्ना आमकां खबर आसा की आमच्या मनात समाधान, शांती निर्माण जाता. आमी स्वताक विसरतात आनी देवा कडेन एकरूप जातात. ही भक्ती आमच्या रोजच्या जिवनात, कृतीत, विचारात आनी वागणुकेत आमकां आसपाक जाय. दर एक अभंगात विठ्ठलाची भक्ती, भक्ताची भावना आनी एक समाजाक संदेश आसता. जायते महान संतांनी अभंगांतल्यान, अभंगाच्या माध्यमांतल्यान समाजाक मार्गदर्शन केल्लें आसा तें आमी पळयलां. संत तुकाराम आसूनी तांणी भक्ती म्हणा, सत्य म्हणा आनी समानतायेचो संदेश दिलो. अंधविश्वास, अन्याय, अहंकाराक आव्हान दिलें. संत ज्ञानेश्वर आसूनी त्यांनी ज्ञान, अध्यात्मिकाचे प्रकार सामान्य लोकां मदीं पसरले. संत नामदेव आसूनी, संत एकनाथ आसूनी, असे कितलेशे संत जाले ज्यांनी प्रेम आनी भक्तीचो मार्ग दाखयलो. दर वर्सा आमच्या 70 आनी गोंय राज्यात आमी पळयलां की खुबशे आमचे पांडुरंगाचे वारकरी पंढरपुरा पायी यात्रेक वतात. जय हरी विठ्ठल नाम, जय हरी विठ्ठल म्हणून नाम त्यांचे स्मरण करून आम्ही पळयतात की नाचत गायत एक भावना घेऊन, एक ऊर्जा घेऊन नाचत गायत पंढरपूर पर्यंत कितलेशे जाण बिना चप्पल पायात असेच वतात की इतले किलोमीटर, म्हाका दिसता 300-400 किलोमीटर फक्त देवाचे, विठ्ठलाचे नाम स्मरण करून. सो हो अभंग रिपोर्ट जो सारक्या कार्यक्रमाक लागून आमी तरणाट्या पिळगेक आमच्या संतांच्या साहित्याचे वळख आनी आमची संस्कृतायेची तांचे वतीन घट करपाक मदत जाता. आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री जे आमचे माननीय मोदीजी संस्कृतीक आनी अध्यात्मीक दायजेचो सदांच भोवमान केल्लो आसा आनी आमी पळयल्लो आसा.
ते उलयतात सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हो मंत्र घेऊन आमच्या देशाक उदरगतीचो आणि एकचारीचो मार्ग दाखयल्लो आसा. आणि आमी हे पळयता की प्रत्येक राज्यान हे घडत आसा. जेन्नाच्यान 2014च्यान तांणी आमचो देश सांबाळ्ळो तेन्ना आमी हे पळयता राम मंदिराचें निर्माण जालें. इतलें भव्य राम मंदिर आमकां तांणी बांदून दिलें. इतले वर्सां जे खंडीत पडिल्ले ते तांचे खातीर आमकां राम मंदिर निर्माण जालें. आज हजारांनी भक्त हांगा आणि भक्ती भावनेन उपस्थित आसा आणि म्हज्या खरेंच मना काळजान एक समाधान जाता तुमकां प्रत्येकाक हजारांनी हांगा भक्ताच्या रुपान हांगा पळोवन. जय हरी विठ्ठल नांवाच्या जपाक भक्तीचो हो जो रंग आसा सगळ्याच्या जिवनात भरून पांडुरंगाची कृपा सगळ्याच्या जिवनात उरू आणि पांडुरंगाची कृपा प्रत्येकाच्या जिवनात आमच्या विठ्ठल आम्ही विठ्ठल माऊली म्हणटा तांकां विठ्ठलाची कृपा प्रत्येकाच्या जिवनात आसून तांच्या आयुश्यान प्रत्येकाच्या आयुश्यान सुख शांती समृद्धी आसुनी म्हणून हांव देवा कडेन मागता. आजच्या ह्या आधुनीक काळात आमी पळयता की आयची तरुण पिढी जी AI म्हणात फक्त AI चॅट GPT सोशल मिडिया आणि असे शब्द वापरता. WhatsApp ब्रो म्हणटा ह्यो असले सगळे करून आमची पिढी जी आसा ती आमी पळयता की बिजी असतात. जेनझी म्हणटात आमी तांकां आणि ह्या आमचे जेनझी आमी तांकां जे म्हणटात पूण तितलीच गरज आसा आमच्या ह्या संस्कृतायेचे आणि तांचे भितर ही जी पॉझिटिव्ह एनर्जी तर निर्माण करपाक जाय जाल्यार अशे अभंग रिपोर्ट सारखे अशे हे कार्यक्रम घडून हाडपाक जाय. ही पिढी आमच्या देशाचे फुडाकार आणि तांचे भितर खूब उर्जा आणि पोटेन्शियल आसा आमचे देश बदलपाक आणि आमकां सगळ्यांक खबर आसा. पण तांकां तर आमच्या पिढीक तर सारकें अशें मार्गदर्शन मेळ्ळें जाल्यार आमी म्हणटात न्ही आमचो गांव इन सेफ हँड्स, आमचें राज्य इन सेफ हँड्स, आमचो देश इन सेफ हँड्स म्हणटात. तर काय म्हणतात मंडळी, चला जाऊया पंढरपूरला. काय म्हणतात मंडळी, चला जाऊया पंढरपूरला. जोरानी बोला, जोरदार जोरदार टाळ्याच्या गडगडात ऐकू आला पाहिजे. काय म्हणायचं, चल ग सखी, चल ग सखी, चल ग सखी, चल ग सखी पंढरीला. जय हरी विठ्ठल विसरले तुम्ही. चल ग सखी, चल ग सखी पंढरीला. जय हरी विठ्ठल म्हणत जोराने ऐकायला येत नाही. जय हरी विठ्ठल, रामकृष्ण हरी, जय श्रीराम. प्लीज वेलकम द वन द ओनली अभंग रिपोर्ट. धन्यवाद. जय हिंद, जय गोमांतक. कशाला काशी जातो रंगावा, कशाला पंढरी जातो. कशाला काशी जातो रंगावा, कशाला पंढरी जातो. देव ही संतांची वाणी, ओ भावतिक देव ही संतांची वाणी. शब्दांच्या बोलानं शांती नाही. विठू
अच्छा काय आहे, गोव्यातला आमचा 16वा का 17वा कार्यक्रम आहे आणि अशी आम्हाला गोव्यात कधीच एक लहान भाऊ म्हणून सांगतो ही वारी आहे त्यावर प्लीज उभे राहाल का थोड्या वेळासाठी. क्या बात आहे, हे प्रेम आम्हाला गोव्यात. पांडुरंग जय जय 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 पांडुरंग जय जय. विठ्ठल 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 विठ्ठल. मुक्ताबाई